सी इशू इज व्हेरी सिंपल. कब्रस्तान जी हांगाची कमिटी आसा बार्देस कंप्लीट बार्देसचे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जे आहा मस्जिदीचे प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी आनी आमचो लोकल MLA जोशुआ आनी ग्लेन टिकलो हे जे आमदार आसले ते खंय आमकां नीलकंठूय जे आसा ताका अटॅच जाता हे सगळे मेळून जे आसा मुख्यमंत्र्या कडेन गेल्ले. हांव स्वता गेल्लो आनी ताका 12 करोड जो आसा तो फायनान्शियल जे आसा तांकां गरज आसली आनी मुख्यमंत्रीन जे आसा तेन्ना क्लियरली फायनान्स पोर्टफोलियो तेजे कडेन आसा आनी मुख्यमंत्रीन तेन्ना क्लियर जे आसा फायनान्स 12 कोटांचें जे सँक्शन केल्लें आसा. आनी हे जे आसा इट इज नॉट ओन्ली फॉर द मुस्लिम्स मायनॉरिटीज, इट इज फॉर द क्रिश्चन्स आनी हिंदू ब्रदर्स. आमचे जे भाव आसा हिंदू तिनूय कमिटीक जे आसा ही 22,000 स्क्वेअर मीटर लँड आनी 12 कोटी जे आसा फायनान्स डिपार्टमेंटान जी आसा ही फायल जी आसा ताणें क्लियर केल्ली कडेन आसा. आनी म्हाका दिसता बेगीनूच जे आसा हो जो कब्रस्तान जो आसा तो आमचे बार्देसचे आख्खे भावांक जे आसा आमी हँडओवर करतले. व्हेन्यू खंय कितें प्लेस जाला तो सी व्हेन्यू जे आसा आमचे बार्देसचे जे भाव आसा हे सगळे घेवन येयल्ले आनी फक्त अलॉटमेंट जो आसा फायनान्स जो आसा हर्डल जाल्लो TCP कडेच्यान फायल क्लियर जाली. TCP कडेच्यान फायनान्साक जी आसा फायल गेली. अमीन जो आसा आमचो अमीन जनरल सेक्रेटरी तेणें जे आसा हे सगळे फॉलोअप केले आनी ती फायल जी आसा जोशुआ आमचो जो आमदार आसा ही फायल जो आसा एक्स जो आमचो डेप्युटी CM आसलो फ्रांसीस डिसूजा तेजे कडेच्यान जी फॉलोअप करून जो अमिनान जी फायल हाडल्या आनी फायल फॉलो करता करता TCPंतल्यान फायल फॉलो करून मुख्यमंत्र्या कडेन पावली. फायनान्स जे आसा हें हर्डल जालें क्लियरन्साक लागून. अमिनाक खबर आसा मुख्यमंत्रीन 12 कोटी जे आसा ऑन द स्पॉट जे आसा सँक्शन करून सायन मारून बार्देसचे आख्खे तालुकाक जे आसा हे रिलीफ दिला. आनी म्हाका दिसता हे येणाऱ्या क्षणांनी कब्रस्तानी जे आसा बार्देसचे आख्खे मायनॉरिटीज कॅथलिक्स हिंदू आनी मुस्लीम भावांक जो आसा कब्रस्तान जो हँडओवर जाता.